मडगांवच्या उपनगराध्यक्षाक अविश्वास ठराव घालून मंगळारा देंवयलो। 20 जाणांच्या मडगांव पालिकेतले 11 जाणांनी मंगळारा उपनगराध्यक्ष गोंजेक रिबेलो आड मतदान केले। अविश्वास ठराव आडिल्ल्यान कांय दिसा फाटीं मडगांवची नगराध्यक्ष सुशीला नायकान राजिनामो दिल्लो। सध्या मडगांव पालिकेक नगराध्यक्षय ना आनी उपनगराध्यक्षय ना। दिवचले उपनगराध्यक्ष शशिकांत नायकाक देंवयलो। आता आम्ही ठरवले आता बट नावपाक गेलो बीजेपी गव्हर्नमेंट सपोर्टेड ना 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 सध्या कोण पार्ट व्हॉट वुड बी द क्रायटेरिया सिनियरिटी व्हॉट इज इट ऑन व्हॉट बेसिस नो नो दॅट इज नॉट दॅट डिसाइडेड ह्या फावट जे आमचे दिवचलचे 10 वर्सां फाटीं जे उदरगत जावना किंवा विकास जावना तो विकास ह्या फावट नक्कीच जातलो आनी ताच्या खातीर आमी 10 कावन्सिलर फुडें सरतले आनी हातूंत अशें जावचें ना की सगळो जो विकास आसा तो सगळ्या वार्डांनी तितलोच जातलो कोणाचेर अन्याय जावचो ना आनी दिवचल्यान जे 2 प्रकल्प जावपाचे आहा रवींद्र भवन आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो ह्याच वेळार माननीय मुख्यमंत्री आसा हांच्यानी आमकां ठोस आश्वासन दिल्लें आसा की हो 2 जे प्रकल्प आमचे लोकांच्या दिवचलकांचे स्वप्न आसा की रवींद्र भवन आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे ह्या वेळी नक्कीच जातले। ह्या वेळी लोकांक अशें आशाळभूतपणे पळोवचें लागचें ना। कित्याक सोमारा ओसोल्डो शाळवणचे पंचायत सभाघर उबारपाच्या कामाचें थळावो आमदार निलेश काब्रालान उक्तावण केलें। शाळवण वाठारांत हेल्थ सेंटर नाशिल्ल्यान 9 लाख मोडून हांगा हेल्थ सेंटर उबारपाचें आस्वासन आमदार निलेशान दिलां। NGO मार्फत शेतकारांक ट्रॅक्टरा खातीरचे सबसिडीचे चेक वाटले। आयज म्हजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा पंचायतीचे हॉलाचे जे वाठाराचे लोकांक जाय आशिल्ले। दुसरें म्हणल्यार ते हेल्थ सेंटर जे सायडीन पडंग आसा तेका एक NGO मार्फत तेका 9 लाख सँक्शन करून हाडलेले आहा रिपेर करून घेवपाक। आयज हो पळय ट्रॅक्टर आमचो हांगा इनॉग्रेशन बारीकशें केल्लें आसा। मागता गांवच्या शेतकारां कडेन असली स्किमी आसा आमचो ZO आहा मिस्टर गांवकर तो व्हेरी कॉपरेटीव आसा। जी सुविधा आसा तो तांकां दितलो आनी आज पळोवंक जाता की आयज ट्रॅक्टर जे आसा वांगडा तेजी सबसिडी 90% जी सबसिडी आसा तोय चॅक आज दिल्लो आसा। म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें की आमचो गव्हर्मेंट जो आसा प्रोडक्टीव गव्हर्मेंट खूब स्किमी आतां काडलेल्यो आसा थोड्या दिसांनी इम्प्लिमेंट जातल्यो। मागता सगळ्या शेतकारांचे म्हज्या वाठाराचे सगळे फुडें येवचे। गांवकर बाब जो आमचो ZO आसा तो व्हेरी कॉपरेटीव आसा तेजे कडेन कामां करून घेवची। हांवूय आसतलो तेज्या वांगडा कामां करून तुमकां दिवपाक। खूब स्किमी आसा आज तांदळाचे भात केले जाल्यार सबसिडी आसा शुगर केन केले जाल्यार सबसिडी आसा। म्हणजे एक जी पाडंग शेतां आहा ती पोत्तून रोवची आनी ते रोवपाक म्हजो कसलो हातभार लागपाचो आसा हांव तुमच्या वांगडा आसतलो। साळगांवचे यंग बॉयज ऑफ मड्डवाडीन दवरिल्ले राज्य पावंड्यावेले व्हॉलीबॉल सर्तींत बेताळबाटीचे मिकी बॉयज वस्ताद थारले। फायनलींत मिकी बॉयजांनी गोवा पुलिसांक 3 आड 1 सेटांनी हरयले। साळगांवांत बरेपैकी खेळा ग्रावंड उबारतलो म्हणपाचें उतर आमदार दिलीप पुरवळकारान इनामां वांटप सुवाळ्यांत उलयतना दिलें। Good smash by Vijay.
Service change. Police to serve. सरकार आता आमचे आसा आमची फुडली 5 वर्सां आसा पळय ती आमची आसा तेन्ना डेफिनेटली फुडल्या वर्सा जावना जाल्यार ह्या 5 वर्सां डेफिनेटली बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड किंवा स्टेडियम जातलो. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करा. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.